मायन्स आणि जिओलॉजी विभागान पुलिसांचे मजतीन दिवगाळी नार्वेचे चिरो खनीचेर धाड घालून खण बंद केली। बिरेस्तारा कारवाई सुरू झाली। शुक्राराई सर्वेक्षण आणि तपास चालू असलो। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। तुम्ही पळयताच फाटल्यान की जे दिवगाळी वाठार हो नॉर्वेचो आनी हांगा बेकायदेशीर प्रमाणान चिरे खाणी चलतात। काल बिरेस्तारा मायन्स अँड जिओलॉजी डिपार्टमेंटान हांगा धाड घालून थंयसर आसपी जी मशिनरी आसली चिरे काडपाची पावर टिलर तशेंच जनरेटर हे सीज केल्ले आसा। दिवचल पुलिसांच्या मेळून तेंच्यांनी ही कारवाई केल्ली। पूण आयज शुक्रार आयजूय मायन्स डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स हांगा आसले। तेंच्यांनी हांगा सर्वे केल्ली आसा कशा प्रमाणान जी चिरे खाणी हांगा चलतात आनी कितकेशे जे पर्यावरण आहा तेंकां हे धोक्याचे आसा। हांगातले जे थळावे लोक आसा ते वेळोवेळार हांगाच आवाज उठयतात। शेतकार तशेंच थळावे लोक की हांगा मोठ्या प्रमाणान बेकायदेशीर खाणी चलतात, त्याचेच फाटभुंयेर ही कारवाय जाल्या आसतली। पूण हे जे जाला ते परत परत हांगा जाता। हेच्या वरून दिसता की हांगा मोठ्या प्रमाणान जे खाणी चलतात तेंचे नियम मोडून चलतात अशें दिसता आमकां। पूण हे कमी जावपाक जाय, कित्याक एक बऱ्या पैकी वाठार आसा हांगा आनी हे अशें समज एक्सटॉर्शन जालें चिरे काडपाचें जाल्यार हो जो वाठार आसा तो नश्ट जातलो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर।